Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. रस्त्याची परिस्थिती सामकी बिकट जाल्ली आसा. त्या खातीर आमी फाटल्या जानेवारीन 29 तारखेक हांगासर खुबशे भुरगे जमलेले, कामगार जमलेले आनी ते जेन्ना IDC ऑफिसान हांगासर कामगार जमल्या म्हणून तेंच्यांनी पुलीस फोर्सां हाडून हांगासरल्यान सगळ्यांक धांवडून घातले. पूण आमचे एक भुरग्यांचे सगळ्यांचे कामगारांचे एक हें आशिल्लें की रस्ते जाता तितले बेगीन निवळ जावचे, क्लीन जावचे म्हणून. कित्याक फाटीं एक जानेवारीन कोड चालू आशिल्लो तेन्ना म्हणून सगळे ओगी रावले. आतां कोड सोंपलेलो आसा, सगळे गव्हर्मेंट जाल्ले आसा. नवे IDC चेअरमॅन आलेक्स रेजिनाल्ड बाब जाल्ले आसा. तेणी हेजेर लक्ष घालून जाता तितले हे 15-20 दिसां भितर हो रस्तो हॉटमिक्स करपाचो प्रयत्न करपाक जाय. कारण आज हांव तेंचे कडेन आतांच उलयल्लो रेजिनाल्ड सरा कडेन. तेणीन आमकां सांगलेलें आसा की आपूण हेजेर लक्ष घालता म्हणून. पूण हांगासर मेन कित्याक आतां 15 तारीख पर्यंत जर मेचे जालें ना जाल्यार हांगासर परत पावस सुरू जातलो आनी पावसा लागून मागीर परत उरतले आनी तेजे नंतर परत मागीर आशिल्ले तशे प्रॉब्लम जातले. आनी पावसान आमी जे पळय डेली गाडयो घेवन 2 व्हिलर घेवन येता तांकां आमचे हे प्रॉब्लम त्रास जाता. फाटल्या पावसान खड्डे पडले न्ही हे. हय, सादारण आतां हे रस्त्याक जवळ जवळ IDCनूच आमकां सांगलेलें आसा की 8 वर्सां जालीं हे रस्त्याक हॉटफिक्स केल्ले ना. आतां दोन गव्हर्मेंटां जावन गेली जाल्यार हे रस्त्याक हॉटफिक्स कित्याक जायना. प्रत्येक गांवांत प्रत्येक वाड्यार हॉटफिक्स करतात, आपापल्या मतदारसंघात सगळे हॉटफिक्स जाता. मागीर ही जी IDC इंडस्ट्रियल इस्टेट हांगासर सगळे अख्खे गोंयचे लोक कामाक येतात, तशेंच गोंया भायले कामाक येतात. पूण रस्त्याची परिस्थिती सामकी बिकट जाल्ली आसा. अरावंड कितलेशे लोक कामाक येता सर फूल इंडस्ट्री. हांगासर जवळ जवळ 200 तरी इंडस्ट्रीज आसा. तेजे प्रमाणे जवळ जवळ 300,000 तरी हांगासर लोक कामाक येता आनी हे डेली अप एंड डावन जाता. डे नायट शिफ्टी कशे कामाक आसता. बायकवाल्यांक सगळ्यांत चड त्रास जाता. सगळ्यांत चड बायकवाल्यांक त्रास जाल्ले आसा आनी आमी पळयल्या खुबशे लोक हांगासर बायक घेवन पडलेले आसा. आमी सुद्दां स्वता उखल्ल्या भुरग्यांक जे कोण अशे खड्डे चुकयता पडलेले आसा. आनी फुडल्यान जेन्ना 4 व्हिलर वयता तिचो धुल्लो सगळो दोळ्यान वचून आनीक त्रास जाता. रातचे खूब त्रास जाता. रातचे खूब त्रास जाता कारण हांगासर ते काळखान लायटी सारकी नाशिल्ल्या कारणान खड्डे खंय आसा तेवूय बीन कळना. त्या खातीर आमी सरकारा कडेन मागता की हांगासर CMन हांगासर लक्ष घालून हेजेर जाता तितले बेगीन हॉटमिक्स करची. तुमी एलेक्स हेजेर उलयले. हांव आजूच एलेक्स रेजिनाल्ड सरा कडेन आज फोन करून स्वता उलयलो आनी तेणी म्हाका सांगलेलें आसा आपूण हेजेर एक्शन घेता, आपूण हेजेर कारवाई करता म्हणून आनी पळयता म्हणून.